नमन तुका गोंयकाराच्या नांवान गोंयांत काँग्रेसीन जो पब्लिसिटी स्टंट चलयला तो थांबोवचो. काँग्रेस सामान्य मनशाक पिशान काडून तांकां फटयता. फक्त भाजपाचेर आपलो जो राग आसा तो भायर काडटा म्हण आरोप भाजपाचे म्हणयारे दत्तप्रसाद नायक हांणी केला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आज सकाळ फुडें घोडो आनी एक रथ हाडून जे भोंवपाचें तांच्यांनी कार्य केल्लें आसा हातूंत ते कितें सिद्ध करूंक सोदता. हांवें आतां म्हणजे जे इव्हेंट ऑर्गनायझर्स जे मित्र आसा तांचे कडल्यान जस्ट एन्क्वायरी केली. ते म्हाका म्हणटाले 20,000 रुपया खर्च आहा हो घोड्याक हाडपाक आनी ते रथाक हाडपाक. म्हणजे चल्लां कितें हेच 20,000 म्हाका दिसता खंयच्या गरिबांक दी जाल्यार खूब बरें कितें जातलें. पेट्रोल वाड ही जाल्लीच आसा, ताचेर सरकार पूर्ण काम करता कसो तो रेट देंवपाक जाय हाच्या खातीर. इंटरनॅशनली ऑयल प्रायसीस वाडत चल्ल्या. बट वॉट आर दे ट्रायंग टू प्रूव? घोडो हाडून घोडो मेंटेन करपाक म्हाका दिसता मर्सिडीज गाडये पेक्षा चड खर्च लागता. हें कोणें तरी काँग्रेस अध्यक्षाक सांगपाची गरजेचें आसा. आमचे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह हांची जी कार्यकर्ता संमेलन जालें 1480 बुथाचे कार्यकर्ते, टोटल 13,800 कार्यकर्ते थंय प्रेझेंट आशिल्ले. दिस इज द कार्यकर्ताज हू रिप्रेझेंट द पीपल ऑफ गोवा. लोकांच्यो ज्यो कितें वाड्या वाड्यांनी समस्या आसा त्यो जाणून घेवन त्यो कश्यो सोडोवपाच्यो हें काम हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्ते करतात. एक क्लियर फ्रस्ट्रेशन दिसून आयिल्लें आसा काँग्रेस प्रेसिडेंटाचें. हें आमचे अमित भाई शाहचे संमेलनाक जी संख्या जमा जाली हाजे वयल्यान ते कंप्लीट फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. आनी एक आपूण लायम लायटान रावपा खातीर कितेंय पब्लिसिटी स्टंट करप चालू आसा. एक कळून येता की इट इज लायक अ तियात्र which has been directed by their new found spokesperson. एक नवो स्पोक्सपर्सन जाल्लो एक ताणें डायरेक्ट केल्लें तियात्र अशें क्लियर दिसून येता. तुमी काँग्रेस रूल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना वतले हो म्हजो डायरेक्ट प्रश्न तुमकां. 16 आमदार तुमचे आसा. ज्या काँग्रेस MLAs जंय आसा म्हजो ओपन चॅलेंज आसा गिरीशाक केन्ना 70 वतलो. म्हज्या कानार पडटा 70चे लोक रावले म्हणून गिरीशाक केन्ना येतलो पळय म्हणून. ते बाकीचे जे काँग्रेस MLAs आसा तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना वतलो. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो समस्या आसा त्यो केन्ना जाणून घेतले. आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी थंयच सोडल्या. कितें जालें आमी ऑपोजिशनान आसा अशें लोकां कडेन उलोवन दाखयता आनी हांगा हे नाका आशिल्ले पब्लिसिटी स्टंट करता. ते चल्लां कितें.